म्हादय अभयारण्यातल्यान लोकवस्ती आनी शेताभाटां भायर दवरची म्हूण 70 जागरूक मंचान प्रस्न लावन धरला। मंगळारा मंचाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळे। हे प्रकरण न्यायालयांतूय आसा। सरकारान हे खातीर खासा टास्क फोर्स नेमून केंद्र सरकारा मुखार हो विशय लावन धरचो अशें मंचान मागलां। कर्नाटक आनी महाराष्ट्राचे म्हादय आनी विर्डी धरण प्रकल्प फुडें वचचे न्ही म्हणूनय सरकारान नेटान यत्न करचे अशें निवेदन मंचान मुख्यमंत्र्याक दिलां। हे सरकार सुद्धा नवे येऊन सुद्धा त्यांच्यानी म्हटला की लोकांची बाजू पळयता बी म्हटला आणि दुसऱ्या बाजून इवन पर्रीकर सरकारान सुद्धा म्हटला की तांकां रोजगार प्रोवायड करतले ज्यांची जमिनी बी भितून वयतल्यो लोकांची। म्हणजे आमी हेजो निशेध कित्याक करता खबर आहा? आमचो हांगा 70 प्रश्न कितें आहा? सगळ्यान मुख्य प्रश्न जमनीचो। म्हणजे लोकांक मालकीर हक्क मेळोंक ना, अजून मेळोंक ना। म्हणजे अजून स्वतंत्र ना आमची 70। आणि आयज जे अभयारण्य जाता न्हू भितून लोकांची जमनी वयता आनी आयज आमी सरकारा निवेदन करता की हो प्रश्न तुम्ही बऱ्या तरेन हाताळचो। आयज गव्हर्मेंट कोर्टान तांकां निर्देश दिल्या गव्हर्मेंटान आपली बाजू मांडची म्हणून, म्हणजे अभयारण्य इश्यूचेर आपली बाजू मांडची म्हणून। आमी सरकाराक कितें निवेदन दिलां की तेंच्या लोकांची बी जो प्रश्न आहा जमनीचो, जमीन वगळची न्हू म्हणून अशा तरेन ती बाजू पळोवन हो प्रश्न कोर्टान मांडचो म्हणून। जे धरण प्रकल्प आहा न्हू विर्डी तेणें ते म्हाका नॅगेटीव दिल्लो। तो म्हणटा की प्रेसार जी बातमी येता ती चुकीची आहा म्हटलं हेणें, तेजो कांय फरक पडना न्हू गोंयाचेर। म्हटल्यार हांवें जी म्हायती मेळ्ळा ती जे खरें हितून स्टडी केल्ल्या ते एनवायरमेंटलिस्ट तेंचे कडसून ही डिटेल म्हायती मेळिल्ल्या आनी तेका ते तथ्य वेगळे आहा। हांव सॅटिस्फाय ना, आमी सॅटिस्फाय ना उत्तरान। आनी विर्डी आनी कळसा भांगर धरणाचो मोठो परिणाम गोंयाचेर आनी मुख्यतः 70चेर मोठ्या प्रमाणात पडटा। म्हादयचेर इफेक्ट जाता म्हणजे मोठ्या प्रमाणात 70चेर इफेक्ट जाता। म्हणून हो प्रश्न सरकारान गांभीर्यान हाताळचो की तो वयल्यावर घेवचो न्हू, फक्त पॉलिटिकल कारणां खातीर 70 नाल्यार गोंयाचो बळी दिवचो न्हू। कित्याक सांग, जर अशी कितें जाय जाल्यार आमची तयारी आसा आंदोलनाची। दालगाद दिसाचे निमतान रोमी कोंकणीच्या मोग्यांनी लिपीचो विशय परत वयर काडलो। दालगाद कोंकणी अकादमीन मंगळारा दालगाद दीस मनयलो। तियात्र अकादमीन हे निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। रोमी कोंकणीक देवनागरी बरोबर समान दर्जो जाय हे खातीर असल्यो कार्यावळी जावंक जाय अशें प्रेमानंद लोटलीकरान ह्या सुवाळ्यांत उलोवन दाखयलें। रोमीक हो दर्जो मेळटलो म्हणपाचें ताणें सांगलें। आमी जायत फावटी म्हणटात की रोमी लिपीक आमी इक्वल स्टेटस मागतात। वो इक्वल स्टेटस बिश्टोच मागलोच म्हणून जायना। इक्वल स्टेटस मागतना आमी बरे बरे बरोवपी तयार करपाची गरज आसा। आनी फाटलीं 4 वर्सां दालगाद कोंकणी अकादमी बरी बरोवपी तयार जावचे, एक बरे तांकीची रोमी लिपींतल्यान बरोवपी तयार जावचे ह्या खातीर फाटलीं 4 वर्सां दालगाद कोंकणी अकादमी वावुरता। आनीक आमकां ह्या 4 वर्सां मदीं अशें दिसून येयलां की बरे बरे नवे बरोवपी रोमी लिपींतल्यान मुखार येवपाक लागल्यात। आनीक एक दीस असो येतलो आमी मागपाची इक्वल स्टेटस मागपाची गरज पडपना, आपुणूच जावन हो इक्वल स्टेटस आमकां चलून आमच्या दारान येतलो अशें आमकां दिसता। आनी हे तरेन हे पद्दतीन दालगाद कोंकणी अकादमी हे लिटररी म्हळ्यार साहित्यीक मळार काम करता। मंगळारा दनपारां शिवसैनिकांनी पणजे आल्तिनाचेर गोंय दूरदर्शनाच्या केंद्रांत वचून संचालकाक घेराव घालो। गोंय दूरदर्शनाचेर मराठी खबरांचित्र दाखयनात म्हूण प्रदेश अध्यक्ष रमेश नायकाच्या फुडारपणा खाला शिवसैनिकांनी संचालकाक जाप विचारली। गोंय दूरदर्शन मराठीचेर अन्याय करता म्हूण घेराव घालप्यांनी निशेध केलो। 15 मिनटांचें मराठी खबरांचित्र दाखोवचें म्हूण तांणी संचालकाक निवेदन दिलां। मागणी आमची तीच, मराठीक आता सामकीच डावलली गेल्या, मराठीला डावलली गेली आणि त्यामुळे आमचा इथं काय मराठीला जर कोकणीसाठी अर्धा तास मिळत असेल, कोकणीसाठी 15 मिनिटं मिळत असेल तर मराठीसाठी सुद्धा 15 मिळालीच पाहिजे। कारण मराठी या गोमंतकाची राज्यभाषा आहे। जशी कोकणी या राज्याची राज्यभाषा आहे तशी मराठी सुद्धा या राज्याची राज्यभाषा आहे। पाहिजे तर मुख्यमंत्र्यांनी नाकारावं ही वस्तुस्थिती। आणि ही वस्तुस्थिती असताना जर मराठीमध्ये बातम्यापत्र बंद केलं तर साहजिकच मराठी माणसाला राग येणार। त्यामुळे हे वार्तापत्र का बंद केलं याच्यासाठी आम्ही या ठिकाणी निवेदन द्यायला आलेलो। एवढंच, आम्हाला मोठी अवास्तव मागणी नाही आहे। जर कोकणीसाठी अर्धा तास असेल तर मराठीसाठी सुद्धा अर्धा तास द्यावा। आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव।
आहे